फायलिंग बेकायदेशीरपणान मान्यताय दिवपी सरकारी अधिकाऱ्यांक मेकळे सोडचे नात. काँग्रेसीची सरकाराक शिटकावणी. जन आक्रोश मोहिमेक पेडणेच्यान सुरवात. शुक्रार मेरेन दियात मुख्यमंत्र्याचे भलायकीची माहिती. हायकोर्टान दिली ताकीद. म्हादेचे बाबतीन भाजपान लोकांक फटयले. कोर्टाची दिशाभूल करपी भाजप सरकार जाले एक्सपोज. गोवा 365च्या रिपोर्टा उपरांत काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी जाली फुर्योज. 9व्या गोवा कला आणि साहित्य महोत्सवाचे दबाजान उक्तावण. लेखक शशी देशपांडे म्हणटा 2019ची लोकसभा वेंचणूक थारतली म्हत्वाची. विविधतेंतल्यान एकचार का हिंदू राष्ट्र कितें आपणावचें ते थारायात. परवरीचे जीसीए खेळामळ केलें सगळ्या खातीर उक्तें. उच्च न्यायालयान दिलो अंतरीम आदेश. जीसीएन बेकायदेशीरपणान ताबो घेतिल्ल्याचो दावो. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे इबाडिल्ले भलायकेचो फायदो घेवन म्हत्वाच्या फायलिंग बेकायदेशीरपणान मान्यताय दिवपी सरकारी अधिकाऱ्यांक कशेच मेकळे सोडचे नात. काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या. भाजपा जर पर्यायी मुख्यमंत्री दिवपाक शकना जाल्यार विधानसभा बरखास्त करची अशें विरोधी पक्षान मागला. काँग्रेसीन आपले जन आक्रोश मोहिमेक ब्रेस्तारा पेडणेच्यान सुरवात केल्या. ह्या बसकेत काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी डॉक्टर ए चेल्लाकुमार, आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप, राजन घाटे, दिया शेटकार आणि काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान मार्गदर्शन केले. ऑफिसर साइन करपाक शकता. मुख्यमंत्र्याची साइन ही प्रत्येक फायलीचेर गरजेची आसता. आज मुख्यमंत्री नासतना सगळ्यो फायली पास करीत वयतात. प्रत्येक फायल आमी स्क्रुटनायज करतले आणि जो ऑफिसर आमकां मेळटलो जेणे इल्लिगलिटीज केल्ली आसता मुख्यमंत्र्याची साइन नासतना तेका ख्यास्त भोगले बगर रावपाना. परत आमी तुमच्या मार्फत सगळ्या ऑफिसरांक वॉर्निंग दितात की तुम्ही खंयचीच इल्लीगल फायल पास करनाकात. जर खंयचीच इल्लीगल फायल तुम्ही पास केली जाल्यार तुमकां पर्सनली ख्यास्त जातले. म्हणजे आरोप केले म्हणजे सरकार आशिल्ले तेन्ना कलपान सांगले त्या भशेन काँग्रेसच्या सरकारान हे केले. पण पळय जेन्ना आझाद मैदानाचेर मिटींग जाली त्या लोकांनी एकामुखान सांगले की जेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर सगळ्या बारीक लोकांच्या हातात पैसे घोळे. मान्यकाच्या वेळार जर आमच्या हातात पैसे आले ते काँग्रेसचे सरकार आसता. जे कोalition पार्टनर आसा एकलो म्हणटा आपले लिडराक मुख्यमंत्री करतो सिनियर मोस्ट आसा. दुसरो म्हणटा ताका गेल्यार आपूण चल्लो. तिसरो म्हणटा आपूण सगळ्यात बरो आसा. अशें विचित्र वातावरण आज गोंय राज्यात आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. म्हणजे लोकशायेची अट्टच येयल्ली आसा. मुख्यमंत्री बदलणे तुमकां शक्य ना. विधानसभा बरखास्त करात आणि म्हाका दिसता जर ही बरखास्ती पर्यंत तुम्ही जर ना केले तर गोंयच्या जनतेक त्या विधानसभेक घेराव घालची पाळी येतली. त्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी तयार रावचे इतकेच तुमकां आवाहन करता. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकीची माहिती दिवपाक परतून एकदा सरकार अपेक्षीत थारले. सेगीत तिसरे फावट सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. निमाणे कडेन कोर्टान मुख्य सचिवाक जाप दिवपाक शुक्रारची डेडलायन दिल्या. मुख्यमंत्र्याचे भलायके विशींचे हे याचिकेचे सुनावणेक सोमारच्यान सुरवात जातली. तज्ञ दोतोरा कडल्यान मुख्यमंत्र्याचे भलायकीची तपासणी करून ताचो अहवाल लोकां खातीर उक्तो करचो हे खातीर ट्रॉजन डिमेलोन कोर्टात याचिका दाखल केल्या. याचिकेची सुनावणी सुरू जावचे पयलीं उच्च न्यायालयान मुख्य सचिवाक नोटीस धाडून 26 नोव्हेंबरा मेरेन जाप दिवपाक सांगिल्लें. तेन्ना सावन आतां मेरेन 3 खेपे सुनावणी फुडें धुकलची पडल्या. Matter was fixed on the 26th of November. The state government asked for time to file reply. Matter thereafter was fixed on 4th of December. Again the state government asked for time to file a reply. Now the intervening period from 4th of December to the 6th of December, my office was in touch with the AG's office for a copy of the reply, but they were refusing to inform us whether they are giving us a copy or not as per the order of the court. Now today we brought it to the notice of the court that already 2 adjournments have been sought. Today is the 3rd time they are asking for an adjournment. Now the court has directed them to file their reply by tomorrow, that is the 7th of December, and the matter is coming up on the Monday. Now let's see, I'm hoping that they serve me a copy, that they have some reply to my petition. If they don't file a reply, I'll be satisfied personally that in fact that they have nothing to say to my petition and they admit all the contents that I've said in the petition.
दुसरीकडेन काँग्रेसीन मागला मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारांताच्या वाडदिसा 13 डिसेंबराक कदेल सोडचें. तशेंच गोंयच्या खण अवलंबितांचे गाराणे आयकपाक प्रधानमंत्र्या कडेन वेळ ना, मात प्रियंका चोप्राच्या लग्नाक वचपाक मात ताचे कडेन वेळ आसा अशी टिकाय काँग्रेसीन केल्या. आता 13 डिसेंबराक आमचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो वाडदिवस. ह्या वाडदिवसाक आमी एकूच मागणी करता की मनोहर बाब पर्रीकारान बऱ्या भशेन ह्या आपल्या मुख्यमंत्री पदाचो राजिनामो दिवचो आनी राजिनामो हेंच गोंयकारा खातीर मोठें एक गिफ्ट आसतलें अशें आमी अपेक्षा करता. Our Prime Minister has all the time to go and attend Priyanka Chopra's and Nick Jonas's wedding, whereas he has not even 1 hour to spend time with the Goan people who have affected with mining and to solve our Goan problems. एक वर्ष सुद्धा ना त्यांच्याकडे. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. भाजपा सरकारान म्हादयच्या उदकाचो विशय लवादा मुखार व्यवस्थितपणान मांडलो ना. कर्नाटकाचेच लोक आमकां इतल्या उदकाची गरज ना अशें सांगतात तेन्ना गोंय सरकारान कोर्टाची दिकाबूल केल्ल्याचें स्पश्ट जाता. म्हादय प्रश्नार भाजप सरकार एक्सपोज जाला. गोवा यूथ काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीन हो आरोप केला. लवादान कर्नाटकाक 3.9 TMC उदक वळोवपाची परवानगी दिल्ली. आता तांकां 7.56 TMC उदक मलप्रभात वळयल्लें जाय. ह्या निर्णयाक कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयान आव्हान दिलां. जाल्यार आमकां इतल्या उदकाची गरजच ना अशें कर्नाटकांतल्याच एका फुडाऱ्यान गोवा 365 सांगलें. ताचेर गोवा यूथ काँग्रेसीन आपली प्रतिक्रिया उक्तायल्या. पळयात. एकंदरीत म्हादय जर इशू आज कसो भरगटत आयला तो पळय जाल्यार अशें दिसून येता की हो म्हादय जो इशू आसा सरकारान आनी बरे तरेन तो हँडल करपाक जातालो. हो ही दिशाभूल करपाचो प्रयत्न चल्ला आनी खुद्द तेंचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव जे लोक त्या भागाक रिप्रेझेंट करता ते खुद्द आज उलयता की त्या भागाक इतकी उदकाची थंय गरज ना. आनी म्हणल्यार हेजे वयल्यान दिसून येता की आमचो कोर्टाक पसून ह्या बाबतींत ह्या विशयाचेर गव्हर्मेंटान फसयल्लें आसा आनी कोर्टाची पसून दिशाभूल केल्ली आसा. म्हादयचें उदक मलप्रभात वळयलें जाल्यार आमची शेतां रस्ते बुडटले. आमकां इतल्या उदकाची गरजच ना अशें खुद्द कर्नाटकच्या जांबोटी आनी खानापूर वाठारांतले शेतकार म्हणटात. तशें जाल्यार इतले दीस सरकार कितें करताले हाची जाप सरकाराक दिवची पडटली. सरकार एक्सपोज जाला, गोवा यूथ काँग्रेसीन म्हटलां. आता आमकां एक कळून आयला एक नवें एक्सप्रेशन कर्नाटकाचें. इतले दीस आमी फूल गोंयचो लोक आनी आख्खो जे कितें ह्या गजाली बद्दल जी चर्चा आसली आमच्या म्हादय न्हंयची जेका आमी आमची माय म्हणटा, जेच्या खातीर गोंयचो आख्खो लोक स्ट्रगल करता, जेच्या खातीर ज्या न्हंयची गोंयच्या लोकांक सामकी गरज आसा, तेच्या बद्दल एक प्रेस कॉन्फरन्स एक्स ZP मेंबर विलास बेळगांवकर हेणी घेतली. तो म्हणटा की थंयच्या जे ग्राउंड लेवलाचे जे लोक आसा, जे शेतकरी आसा, त्या लोकांक त्या उदकाची गरज ना. म्हादयचे बाबतींत कर्नाटकाचे लोक गोंया बरोबर आसात, पूण भाजपा सरकार लोकां बरोबर ना. फाटले वेंचणुके वेळार राजकीय फायदो पळयत मनोहर पर्रीकारान कर्नाटक सरकारा कडेन तडजोड केली. ताका लागून गोंयाक हार खावची पडली. आम आदमी पार्टीनय सरकाराक वडीर काडल्या. पळयात. गोंय सरकारान ही केस आमची सारकी वाट लावन उडयली. कोट्यांनी रुपया थंय लिगल फीज म्हणून थंय ताणें खर्चोवन आज खरें म्हणजे टॅक्स पेयराकूच मार बसलो वयतान. आनी वयल्यान डिसिजन प्रॅक्टिकली आमचे विरोध गेले. व्हडली BJP तेन्ना शाणपणां सांगताले, पण हें कित्याक लागून जालें? हो चीफ मिनिस्टर जो आसा तो इलेक्शनाक लागून कर्नाटकान इलेक्शनाक कितें फायदो जावपाक जाय म्हणून ताणें एक लेटर बरयल्ली, सगळ्यांक याद आसतली. आनी लेटर कोणाक बरयली? थंयच्या चीफ मिनिस्टराक न्ही, थंयच्या पार्टी प्रेसिडेंटाक लेटर बरयली. ताणें येडियुरप्पाक लेटर बरयली आनी गोंयचो तेन्नाच कॉम्प्रोमायज करून उडयली, केसच कॉम्प्रोमायज करून उडयली. आज खरें खुशी भोगता आयकोपाक. आज गोवा 365 जी बातमी भायर काडल्या तितूंतल्यान खुशी भोगता की खानापूर भागांतले एक एक्स ZP मेंबर आनी जांबोटी वाठारांतले लोकांक आज त्याच डिसिजनाक लागून कितलें नुकसाण जातलें तेच सांगता. आनी हें आज सगळ्या लोकां मुखार आयलें. खरें म्हणजे गोंयच्या सरकाराक लज ही की ते आपूण केस सारकी डिपेंड करून पावूंक ना आनी आज कर्नाटकाचे लोक आमकां गोंयकारांक सपोर्ट करपाक रेडी आसा. ही खरेंच एक बरी गोश्ट. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
नवव्या गोवा कला आणि साहित्य महोत्सवाचे निमतान लेखक आणि कलाकार एका विशयाचेर एकठांय आयले. मुखावेली लोकसभा वेंचणूक सगळेच नदरेन म्हत्वाची थारतली. आमकां विविधतायेन एकताय जाय काय भारत हो हिंदू राष्ट्र जाल्लें जाय असो प्रस्न नामनेचे लेखक शशी देशपांडेन उपस्थित केलो. बिरेस्तारा जाल्ल्या गॅल्फाच्या उक्तावण सुवाळ्यात ती उलयताली. पणजेचे माकानीज पॅलेसीत गाल्फ 2018चे उक्तावण भारतातल्या 2 फामाद लेखकांनी केलें. नामनेचे लेखक शशी देशपांडे आणि फामाद लेखक जेरी पिंटो. गोंयचो कलाकार विराज नायकाच्या कलाकृतींचोय उपस्थितांनी आनंद घेतलो. And on an official level, there has been, apart from a clamping down on dissent and interference with institutions, a rewriting of history, an attempt to create a narrative of the past in tune with the ideology and desires of the ruling party. Now, with elections approaching, we are back to vote banks and voter appeasement, which have always been the name of the game of politics in India. But the promises being made now of a quick resolution of the Ram Janmabhoomi issue in favor of Hindus of course, the construction of a Ram Mandir, of a great statue of Sri Ram in Ayodhya, making it a symbol for the entire country, makes it clear that Hindutva, which was torn down in the 2014 elections in favor of development and progress, is to be a major issue in the coming elections. We who accepted the mantra in which Pandit Nehru believed lay the magic of India, unity in diversity. This mantra, along with Pandit Nehru himself, has been consigned to the dustbin of history, and the 2019 elections have become a crucial test for the country. Will India become a Hindu nation, and will non-Hindus become second-class citizens in their own country? Will Article 14 of the Constitution apply only to some Indian citizens, not to all? This will have consequences that will change the shape of this country. We reinvented fear and made it hate. Hate now has an active, potent, powerful feeling to it. Fear seems passive. You have no choice but to fear. But hate seems like something you would choose to do. And then you can gather around you some more fearful people who want to hide their fears, and you can form a mob and raise your mashals and go out after the source of your fear. So why do so many people fear writers? What were Kalburgi and Pansare and Dabholkar and Lankesh doing that they were so feared? I think we have all begun to understand now how powerful words are. पणजीच्यान आमचो खबराकार ओमार शेख आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. गोवा क्रिकेट संघटनेचे परवरीचे खेळामळ कुशीच्यो शाळा आणि खेळा क्लबांनी अवश्य वापरचे. उच्च न्यायालयान अंतरीम आदेश दिला. महत्वाच्यो मॅची आसनात त्या वेळार ताचो वापर करपाक दिवचो अशें न्यायालयान म्हटलां. याचिकादार हरिहर चोडणकारान याचिकेत म्हणिल्लें जीसीएन खेळा मैदानाचो बेकायदेशीरपणान ताबो घेतिल्लो. थळाव्या लोकांची वतीन ताणें कोर्टात हे विशीं याचिका दाखल केल्ली. On the pretext of developing Infotech Corporation gave an offer to the Education Department saying that they are developing the ground, and accordingly then memorandum of lease agreement was made between this Education Department and Infotech Corporation, and within 10 days in 2007, that is in the month of June, Infotech transferred the ground to the GCA, that is Goa Cricket Association. That time GCA president and Infotech minister was one and the same person. This was a backdoor entry. Actually the ground was given for the development, not for the construction of the buildings and all. There had been 24 hearings now. The first order was passed in the month of May asking GCA to hand over the ground for the schools, for the school children, then the sports clubs, then youth clubs, with the arrangement that whenever they want, they ask the GCA, fix the date, and accordingly they can play on this thing. There is not a 1% legality in this thing, neither in transfer, neither in the construction of this thing. No NOCs, no permissions, nothing has been obtained of any of the government departments. Not a single rupee has been also paid to the government treasury. So much so that the light and water has been used. This ground is manned by the security and bouncers, and no locals are allowed. So much so that when GCA president of GCA was there, that time he had made 1 lakh as a membership fee,
what is the reason behind it, so that people should not become the member and they can play as per their whims and fancies. As far as locals are concerned, they are not giving us the entry. Then second thing is, as far as the constructions, everything is there. Even they have encroached upon the roads, when there are matches, there is a problem of parking also. That issue is also there. Now we are banking on this thing now, Honorable High Court, that they will at least pass this time now on the 11th of December, that they will pass the order in our favor. गोवा 365 खातीर आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा. फॉर्मेलिनाचो विशय आता शाळेंतल्या भुरग्यांक पाठ जाला आसतलो. नुस्त्यात फॉर्मेलिन आसा काय ना हे तपासपा खातीर FDAन मडगांवच्या नुस्त्या मार्केटात वचून तपासणी केल्ली. हे अख्ख्या गोंयाक खबर आसा, पूण आता FDA म्हणटा हे तपासणेची तांचे कडेन माहितीच उपलब्ध ना. तांणी तशी लेखी जाप दिल्या. शिवसेनेन RTI घालून माहिती मागिल्ली. FDAचे हे अजापित करपी लेखी जापेक लागून शिवसेना चाळवल्या. शिवसेनेचो फुडारी जितेश कामत सांगता ते प्रमाण मडगांवां नुस्त्या मार्केटात FDAन केल्ले तपासणेची ताणें माहिती मागिल्ली आणि ताका जी लेखी जाप आयली ती अजापित करपा सारकीच. पळयात रिपोर्ट. तशें हांवें तेन्ना RTI घाल्ली, मागीर ताणें खूब वेळ काडलो आनी दिली RTI. त्या RTIन जेन्ना हांवें सर्टिफाईड कॉपीज ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पॉट टेस्ट कंडक्टेड ऑन 20/12/7/18 एट द फिश मार्केट एट फाटोडा, साउथ गोवा, हो जेन्ना हांवें मागिल्लें तेन्ना तांणी म्हाका रिप्लाय दिल्लो आसा की नो सच डॉक्युमेंट्स अवेलेबल इन द ऑफिस रिकॉर्ड्स. म्हणजे ते म्हणटा की थंय आमी टेस्टूच कंडक्ट करूंक ना, असो ताचो दुसरो अर्थ जाता. म्हणून जर तुम्ही टेस्टूच कंडक्ट करूंक ना आणि जर तुम्ही म्हणटा की फॉर्मेलिनूच सापडूंक ना, जाल्यार मागीर तुम्ही आयात कित्याक बंद केली? तुमचे रिपोर्ट कित्याक रॉंग आसता? तुम्ही मॅन्युप्युलेट कित्याक केले? म्हणजे हे जर पूर्ण पळयत जाल्यार संशयास्पद वातावरण अजून गोंयान आसा. अजून खरी गजाल कितें ती गोंयकारांक खबर ना. फॉर्मेलिनाचो विशय जाग्यार घालपाक भायल्यान येवपी नुस्त्यार बंदी घालप हो पर्याय न्ही. हातूंत जे कोण दोशी आसात तांचेर खर कारवाय करपाक जाय, शिवसेनेक दिसता. जो गोंयकारांच्या मनान भंय आसा तो जर वचूंक जाय जाल्यार कल्पीट कोण जे आसा, जे ह्या सगळ्या प्रकरणा फाटल्यान आसा, तांकां धरपाक जाय. विश्वजीत राणे प्रत्येक फावट म्हणटा विजय सरदेसायाचें नांव घेता. आता विजय सरदेसायाचेर सगळे गोंयान लोक बेजार आशिल्ले ते फॉर्मेलिना खातीर. ताजेर परत परत ताजें नांव घेता, आपणे आनी विजयान अशें ठरयलां, आपणे आनी विजयान अशें ठरयलां. म्हणजे हे आतां डॅमेज कंट्रोल करूंक सोदता, ताज्या खातीर तांणी ते षडयंत्र रचिल्लें. खरेंच जर विश्वजीत राणेक आनी सरकाराक दिसता की ह्या फॉर्मेलिनाचो इश्यू जो आसा तो सॉल्व जावंक जाय, खरेंच यश मेळूंक जाय, लोकांच्या मनांतलो भंय काडूंक जाय, जाल्यार आतां विश्वजीत राणेन फुडाकार घेवचो आणि ताणे ते पुलिसांक सांगचे की FIR लॉन्च करा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार, पळया उरिल्ल्यो खबरो. भोंवतना चोय वटेन नदर आसप बरेंचें म्हणटात. अशेंच एकल्याची शिटूकसाणीक लागून नावेलीच्या झिळींनी कोणे तरी सोडून गेल्ल्या अर्भकाक वाचोवप शक्य जालें. ह्या बाळकाक जीवदान दिल्या बद्दल बायलांचो एकवटान थळाव्या लोकांचे आणि पुलिसांचे उपकार मानल्यात. मांडोप नावेली रस्त्या कुशीक झिळींत आयतारा एक अर्भक सापडलें. थळाव्या लोकांनी बेगोबेग पुलिसांक म्हायती दिली. पुलिसांनी धावत वचून भुरग्याक ताब्यात घेवन ताचो जीव वाटायलो. भुरगें सुरक्षीत आसा. पळयात पुराय स्टोरी. Both the intervention of the public and the police helped to save the life of the children. And when we look at an abandoned child, we try to criticize the mother and say, why did she leave the child there? There are issues involved which we all have to look at, and those issues are that the mother was also deserted by somebody after doing the job. And most of the time, it is vulnerable women who are abused and left with the child. Both the person who impregnated the mother as well as the mother are both liable, because this looks like a surfacing of infanticide. There was a boy child found, there was a girl child found. And therefore, this has to stop in society. The state has taken over the caring of the child. There are lots of people rushing to say, I will adopt the child. Let me tell you something. There is no question of out and out adopting any child. The child has to be declared fit for adoption under the CARA guidelines.
Once a child is declared fit for adoption, then only anybody can apply and properly adopt the child. Now, this has been going on underground for a long time, taking a child from a poor woman, adopting it as your own. This has to stop. There should be no child trade. In both these cases, the police were proactive. Quick action was taken. The child was put in a hospital. The child is now sent to an adoption agency or a home for children. And the state will look after the child till it is declared fit for adoption. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. जाची उमळशिकेन वाट पळयताले तो आमिजाद कोंकणी चित्रपट शुक्रारा मोठ्या पड्ड्यार प्रदर्शित जातलो. शुक्रारा सांजे 7:30 पणजेच्या आयनॉक्सात ह्या चित्रपटाचो प्रीमियर दाखयतले. आमिजाद म्हळ्यार इश्टागत. हो सिनेमा इश्टागत, मोग आनी एक्शनीचेर आदारला. युवा दिग्दर्शक अनिकेत नायकान तो दिग्दर्शीत केला. गोंयच्या सगळ्या थिएटरांतल्यानय तो झळकतलो. व्यावसायिक पावणेर ह्या चित्रपटाची निर्मिती केल्या. देखून चित्रपट मोगींक हो चित्रपट नक्कीच आवडटलो अशी आस्त दवरया. तुमगे मरे फक्त शापोत आयकुपाची, करपाक काय जावपाना तुमच्यान. अबे कितें रे वाटा बराक जाल मरे म्हाज्या बामले मस्त आमची आमिजाद आधार आमचो फोन भियेना कोणाक एकठांय आसत. Would you like to donate blood, please? त्याक वाड्या एड्स जाले. हीच लोकांचे रगत काडटा तशें दिवपाकूय येवपा जाय मनशाक. असू दी, सांग कशें सांगो. दादा मुखार तरी उलयता मरे. मोग म्हजो मन काळो फुलून जाला भार. समज आमी क्रिस्तांव आशिल्ले जाल्यार मागीर क्रिस्तांवच कित्याक जाय तुका? तुवें मागे तांकां चड माथ्यार बसोवन दवरला. मेल्या ही फासकी कोणाल चलती जाण तूं. आर्तूर डिसूजा. जाता तितले पिवूय तांकां लाचार जावंक जाय एक एकलो. आनी तागेलो भाव ऑलवीन डिसोजाक नागोवपाक 5-6 दिसां जल्माक गेल्लो ना. हांव सांगता तितलेंच कर. मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या वेळार ह्या चित्रपटाचो ट्रेलर प्रदर्शित केल्लो. बॉलिवूड हिरो जॅकी श्रॉफ आणि आदित्य पंचोलीन ह्या चित्रपटाक यश आवडिलां. Hi, this is Aditya Pancholi and I wish Aniket and his entire team all the very best for the release of their film Amizad. All the best, bro. Aniket, love you. See you soon. Aniket, all the best for your film Amizad. कोंकणी वेंचर तुझा आहे. ऑल द बेस्ट, गुड लक आणि देवायत. गोवा 365 ब्युरो पणजी. कारण नासतना राजकारण चलना. राजकारणावेल्या प्रस्नाकय कारण आसता. कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाक ते बरे तरेन खबर आसा. एका इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्यात ताणें तरणाट्यांक विचारलें, कितले जाण राजकारणांत येवपाक सोदतात. एकल्यान हात वयर केलो ना. आलेक्सान कितें प्रतिक्रिया दिली पळयात. मडगांवचे रवींद्र भवन आणि युवांतरूज संस्थेचे जोड पालवान रवींद्र भवनाच्या सभाघरात युवा रंग ह्या आंतर उच्च माध्यमिक विद्यालयीन कार्यावळीचो ब्रेस्तारा समारोप जालो. ह्या निमतान घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या सर्तींतले जैतवंतांक सुवाळ्यात इनामां भेटयलीं. I want to ask you only 2 questions. How many of you want to become politicians? Can you hear me? Can you hear me? Are you listening to me? How many of you want to become politicians? You are doing a good thing. That place is not a good place. Well, I wish you all the best. The organizers, I want to really appreciate the good work. They have organized a very good function. They have taken a lot of trouble. They have taken a lot of pains. I want to appreciate each and every person who has made this show a very big success. To all the students who have participated,
I want to wish them all the best. To those who are going to win prizes, I want to congratulate them. Those who are not going to win prizes, next time see that you get prizes. Well, last if not the least, only do one thing: be good citizens, and politicians who do wrong things, go after them, but don't go after good politicians. Thank you. God bless you and all the best. And all the best to the participants and the winners. Thank you. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.